क्वेश्चन विचारले म्हाका आन्सर मेळिल्ले आसा. वॉटरफॉल दुधसागर वायल्ड लायफ सँच्युरी येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांनी वॉटरफॉल दुधसागरार वचपाक 431 GP परमीट दिला आणि आयचे डेटीक त्यांनी उत्तर दिला आम्ही 225 मॅक्झिमम 225 जीप आसा ते परमीट करता म्हणून सद्या. पूण त्यांनी हेज्या पयलीं 2011 98 GP आशिल्ल्यो त्यो 98 GPच्यो 431 त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमीट दिला आणि आज त्यांनी लिमीट दवरला 225 ट्रिप्यो दुधसागर वॉटरफॉला वचपाच्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी. हांव कितें म्हणटा ते जीपवाल्यांनी लोन काडून ते जीपी घेतल्या तांकां 431 जे जीपी आसा तांकां परमीट करचे, कारण मायनींग बंद पडल्या कारणान थंय वेवसाय ना. आनी आन्सराक बरयलां फाटल्या फायनान्शियल 16-17 3,22,938 विजिटर थंय विजीट दिवन गेल्या म्हणून. आनी रनिंग सिजनाक 2017 to 2018 हे फायनान्शियल इयराक सद्या डिसेंबर म्हटल्यार 97,000 म्हणजे त्यांनी 1,50,000 विजिटर येवन गेल्या असं त्यांनी रिपोर्ट दिल्लो आसा. स्पीकर सर, दुधसागर वॉटरफॉलात दर्शनाक विजिटर जे देशांतल्यान आनी विदेशांतल्यान जवळ जवळ पर डे 3,000 विजिटर येता आणि हे रिस्ट्रिक्शन घातल्या कारणान 225 GP वचपाच्यो पर जीपीक 7 पॅसेंजर येता. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा जेन्ना 3,000 विजिटर दुधसागर वॉटरफॉला येता तेन्ना सगळ्याक परमीट करचे अशें हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागतां. म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा. आमचे एरियेक माननीय एक एक प्रश्नच विचारा एकदा. तुम्ही सगळे वांगडा विचारल्या कारण मागीर कन्फ्युजन जाता. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन विशय जो रेज केला तो विशय ऑलरेडी चर्चेन आसा गव्हर्मेंटाच्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या. तांच्याय बरोबर ताजेर डिस्कशन जाल्ल्या आनी हो विशय हाका एक फायनलिटी हाडपा खातीर 16 तारखेक म्हाका दिसता 5:30 वरांचेर वायल्ड लायफाची मिटिंगूय आपयल्या. तातूंत भितर हो एक एजेंडा आनीकूय विशय आशिल्ले. त्यामुळे ताजेर निर्णय फायनली वायल्ड लायफाच्या बोर्डानूच जातलो. सरकार डायरेक्ट निर्णय घेवंक शकना. वायल्ड लायफ बोर्डाच्या रिकमेंडेशन प्रमाणे निर्णय घेवंक शकतले. प्रश्न 3 निर्माण जाल्या. पयलीं सगळें फ्रीलान्स आशिल्लें दुधसागराक वचप. कोणूय येतालो, कोणूय आपल्यो जीपी घेवन वतालो वयर. दुधसागर वायल्ड लायफ जातकूच ती एरिया थंयचे गांव सफर जाले म्हणून 2012 सालान हांवें एक कंडिशन घालें की थंय परमिटेड गाडयोच वतल्यो वयर. आनी त्यो परमिटेड गाडयो ह्यो 4 व्हील ड्रायव्ह आसूंक जाय कारण रफ टेरेन आसा. आनी त्यो परमिटेड गाडयो ह्यो गांवच्यो फक्त व्हेकल्स आसूंक जाय गांवांतली. आनी त्या मागीर रजिस्ट्रेशन करून ह्या गाडयांक वयर वचपाक परवानगी दिली. तातूंतल्यान गांवच्या लोकांक जे वायल्ड लायफा मुळे सफर जाल्ले तांकां कितें तरी पोटापाण्याचो वेवसाय मेळचो ही कल्पना आशिल्ली. मागीर केन्ना तरी हो कंट्रोल टोटली गेलो आनी 431 हांकां परमिशन गाडयांक दिलें. प्रॉब्लेम असो जाता की दुधसागराक एक कॅरींग कॅपेसिटी आहा. वायल्ड लायफ एरिया ती ताजेर अनकंट्रोल्ड गाडयो सोडपाक येना. हेवटेन परमिशन दिलें म्हणजे ट्रकाचे जशें जाला वेवसाय. इट इज ग्रीड, इट इज नॉट नीड. ग्रीड वीच रिजल्टेड इन टू 431. प्रत्येकाक दिसता आपणे पयशे जोडचे म्हणून. हांगा ती संवय आहा. तूं अते कावंटर तूं आमलेटाचो गाडो घालीत जाल्यार 8 दिसां भितर तुका 4 ताजो बरो धंदो चलत जाल्यार आनीक 4 गाड्यो येतात लगेच. कारण तो वेवसाय टॅक्सी कोणाची चल्ली दिसती पडली की लगेच दुसरो 4 टॅक्सी घेता. खंयचो वेवसाय चलता अशें दिसलें की आपुणूय तो करीन अशी इच्छा खूब जाणांक जाता आनी तातूंतल्यान 431 जाले. आतां हांवें वर्गीकरण करपाक लायला फॉरेस्टाक. ह्या 431 भितर जे गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ले आसा मदल्या काळान
तांकां एका विशिश्ट वेळा नंतर तांचें लायसन्स फुडें कंटिन्यू जावचें ना. विशिश्ट वेळा नंतर म्हणजे कमर्शियली कोणें इनवॉल्वमेंट जाला जाल्यार ताका थोडो टायम मेळचो पडटा म्हणून. कारण ताका ऑलरेडी ताची पोटा पाणयाची वेवस्था जाली आनीक ताका परतें हें लायसन अशें डबल मेळचें ना. दुसरी गोश्ट कॉलेजान भायले लोक रजिस्टर जाल्ल्या. आनी तिसरो प्रश्न आहा तो एका मनशाच्यो 2-2, 3-3 जशे ट्रक रजिस्टर जाता तशें रजिस्ट्रेशन जाल्ल्या. ह्या तिनूय गोश्टीचो विशय जातलो. एक नंबर रेड्यूस करप एके वटेन, दुसऱ्या वटेन काही सुविधा तयार करून थोड्याशा प्रमाणाचेर ट्रिपी वाडप होय तकलेन आसा. ह्या दोन गोश्टीचो विचार करून वायल्ड लायफ बोर्डान निर्णय जो जातलो म्हाका दिसता तातूंत भितर सोल्युशन मेळटलें. तिसरो जो विशय आहा पॅसेंजर येता आनी परते वता हेजें कारण बुकींग थंयच ऑन द स्पॉट जाता. वी आर प्रोपोजींग फॉर ऑनलायन बुकींग. इफ यू डोंट हॅव बुकींग डोंट कम and you can take 5 or 10% more booking. Online you might not have to pay major amount. थोडेशे पयशे 100 रुपया बी ऑनलायन भरून बुकींग फॅसिलिटी दिवता. म्हणजे विचार करता हाजेर अजून ताजेर फायनलायज करूं ना. स्मॉल अमावंट टोकन बुकींग करून यू कॅन ब्लॉक युअर शेड्यूल. चवथो विशय त्या गाडयांचे आतां रेट आहा पळय 2,500 आनी तांकां जें कमिशन दिवचें पडटा तें कमिशन बी सगळें बंद करून उडयता. कोणाक कमिशनां दिवपाची गरज ना. द टॅक्सीवाला वील गेट डायरेक्ट मनी. टॅक्सीवाला दुसऱ्यांक कोण भायलो कोण गिऱ्याक हाडटा म्हणटा कमिशन एके वटेन गर्दी जाता म्हणटा जाल्यार हाडूं न्हय कमी येवं न्ही थोडे. म्हणजे प्रश्न मेकळो जातलो. हे सगळ्यो गोश्टी तकलेन धरून तांच्यांनी 2,500 घेता पळय ते भाडें वाडोवपाची गरज आहा. 2,500 रुपया कितले दिसा पयलीं ठरयल्लो. सो अशा सगळ्या गजालींचेर विचार करता. हांव आतां निर्णय दिना. बोर्डान ताजेर विचार जातलो आनी बोर्डान जो निर्णय जातलो तो आमी इम्प्लिमेंट करतले. पण हो प्रश्न 16 तारखेक म्हाका दिसता जाग्यार पडपाक सुरवात जातली. स्पिकर सर, दुसऱ्या वॉटरफॉला आयज दिसाक 2,500 ते 3,000 विजिटर येता आनी समज अशें लिमीट घाली जाल्यार फुडें फुडें ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जातले. त्या खातीर म्हाजी कळकळी विनंती आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. बंद जावचें ना. त्या खातीरूच तांच्यांनी येवन परत वचचें न्ही म्हणून सर्कीट तयार करून ऑनलायन बुकींग जर दिलें आनी तुवें पयलींच ज्या जाग्यार गर्दी येता आमी थिएटराक पिक्चराक गर्दी येता जाल्यार कितें करता पिक्चरान तिकेट मेळटा तोच वता न्हय. जाका तिकेट मेळना ऑनलायन तिकेट आसल्यार तो ऑनलायन घेता. आतां इफी कितली गर्दी येताली एक पिक्चराक लायनी लागताल्यो. पण ते ताका रुल्स आशिल्ले ते रुल्स फॉलो करीत जाल्यार ती गर्दीक प्रॉब्लेम येना. थंय येवन मनशान परत वचूंक जाय न्ही गजाल खरी आहा. स्पिकर सर, माझा प्रश्न असा वायल्ड लायफ सेंच्युरी ॲक्ट प्रमाणे 1980 फॉरेस्ट कन्झर्वेशन 1980 ॲक्ट प्रमाणे आमच्या काले कुळे मोले आणि साकोड्डा ह्या परिसरात वायल्ड लायफ सेंच्युरी सर्वे करता आसतना थंय गांव आसुल्लो त्या गांवां सुद्दां हेंच्यांनी सर्वे घेतला आनी आयज तांकां वॉटर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय त्यांनी जे कल्टिवेशन केलां तांकां कल्टिवेशन केलें ते तांकां निवळ करूंक मेळना. आज फॉरेस्ट तांकां रिस्ट्रिक्शन करता. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जी वायल्ड लायफ सेंच्युरी ॲक्ट 1980 हो जो ॲक्ट आसा परतो सर्वे करून वायल्ड लायफ सेंच्युरी लोकांची जी घरां आसा आनी लोकांनी जें कल्टिवेशन केलां तें भायर काडपाचें अशी म्हाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विनंती आसा. नाही ह्या संदर्भात म्हाका दिसता योग्य प्लॅटफॉर्माचेर विशय करीत हो वेगळो प्रश्न आसा. सोल्युशन्स काडपाक येतली. न्हय आय ऑल्सो सिंपथायज. आतां एक मदल्या दिसा पेपराचेर बातमी आली फॉरेस्टान लायट कापली म्हणून कोणाची. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इल्लिगल दिल्ली लायट. फॉरेस्ट एरियेन वायल्ड लायफ एरियेन फॉरेस्टाची एनओसी घेवची पडटा एडवान्सान. ती कोणें सांगून ना ताका. तो गेला आनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीन कोणाची फावोर वापरलो आनी कनेक्शन घेतलें. फॉरेस्टाक कळना फुडें फॉरेस्ट कापतले. फॉरेस्टाक आमी दोश दिता. बऱ्याचदा ते दोश दिवपाक रिजन नासता. आमी एप्रोच जायना प्रॉपर. फॉरेस्ट एरिया आसली की ताका फॉरेस्टाचें परमिशन लागतलें. दॅट इज अ लॉ. परत हांव कायदो जो आसा तो न तोडटा सुद्दां सोल्युशन काडपाक येता. ताणें जो आतां विशय रेज केला ताकाय काय कितें ना कितें तरी सोल्युशन हाज्या पयलीं आमी केल्लें आहा. थंय गांव आशिल्लो सगळ्याच गांवांत कसलो तरी म्हाका याद जायना पण तो सगळो गांव हांवें ताका भायर हाडलो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्टान या म्हणून सांगी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक तांकां. हांवें रिफ्यूज केलें आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिलां आनी गांवच्या गांव भायर हाडलो.
म्हणजे करपाक येता सोल्युशन्स. एक एक विशय घेवन करुया कोणाचे उरला. निलेश काब्राल. सर सीएमान सांगला की सोल्युशन हाजेर आमी मिटींग दवरल्या आनी हाडटा ही बरी गजाल. पूण एकच हांव नदरी हाडून दिवंक सोदता की काही लोक ते जे ओनर जे आसात ते आमकां येवन मेळ्ळे आनी ताचें म्हणणें आहा की आतां तुमी जे 431 जीबींतल्यान 225 जीबी जे आतां चालू केलात तांकां विकांतल्यान एक 3 ट्रिपी अश्यो मेळटात आनी तांचो जो खर्च हे करीत जर तुमकां येवन ते मेळ्ळे आसात जाल्यार तांकां ते तांचो इन्स्टॉलमेंट आनी बाकीचो जर हे पळय इन्शुरन्स सगळें जर पळयत जाल्यार तांकां ते परवडना. सांगता आतां हांव उलयत धरतू जाल्यार ताका एरोगन्सी म्हणटले. 115 फक्त गाडयो दिल्ल्यो. वयल्या लोकांक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एप्लिकेशन करूं नासली. तेच लोक स्वता रजिस्टर केला. त्यामुळे तेन्ना जेन्ना रजिस्टर केल्ले ना 190 फक्त परमीट आशिल्ले. 190 न्हय 190. मागीर वाडोवन 225 केले. सिजनाक एक्स्ट्रा येता. ज्या जाग्यार पयशे जाता अशें कळना फुडें हांवें जें ऑमलेटाचें उदाहरण दिलें पळय तें हांगा लागू जाता. ओरिजिनल कितले मनशांक कितलो बिझनेस मेळूंक जाय तें पळोवनूच स्कीम केल्या. बाकीचे धांवले. मागीर कोणाचें हाजें प्रेशर हाडलें आसतलें त्या वेळार 2014 ताजें प्रेशर हाडलां आसतलें ताजें प्रेशर हाडलां आसतलें अशें करून करून भितर एंट्री जाल्या. कोणाक फॉरेस्टान या रे बिझनेस करा रे म्हणून सांगून ना. ते वॉलंटरी गेल्याक खबर आसून सगळें. आतां सोल्युशन काडटा म्हणलें न्हय पण कोणाक कंप्लेन करपाचो अधिकार ना. मायनिंगाच्या वेळार सुद्दां 10 कोणें ट्रक घेतले पळय ते 10 ट्रक तुका फायदो करपाक घेवन नासले. ते स्वता गिरायक मेळटा म्हणून चड चड घेवपाकूच अर्न करपाकूच केल्ले न्हय ते. आतां ते फेल गेले मागीर. ओवर हे केलें एक्सप्लॉयट. चड जाण धांवले आनी माती भर्शण केलें. तशीच परिस्थिती हांगा केल्या. वायल्ड लायफाचो एक कायदो आहा. वायल्ड लायफाच्या कायद्या प्रमाणे सस्टेनेबल टुरिजम करचो पडटा. अनसस्टेनेबल करपाक येना वायल्ड लायफान. त्यामुळे वायल्ड लायफ बोर्डा समोर दवरून सोल्युशन काडटा. तातूंत भितर हांवें पॉयंट सांगले कितें कितें विशय आसतले ते. निलेश काब्राल. Honorable Chief Minister and as Forest Minister सांगला की he is going to put a online system. Speaker sir, आता प्रश्न आमचो दीपक बाबू आणि तितून म्हाकाय थोड्योश्यो गोष्टी लागताच. स्पीकर सर म्हाका फक्त ऑनरेबल सीएमाक विचारूंक सोदता की दूधसागर हो टॅप केल्लो म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएम तेन्ना आसतना की खंय तरी एक थंय इकॉनॉमी जावची आनी तेणेच चालू केल्लो हो सिस्टम. आतां गाडयो वाडल्या पूण दूधसागरान स्पीकर सर आनी कितलेशे बारीक बारीक वॉटरफॉल आसा आनी खुबशे ते एरियेक ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन ट्रेल्स आसा. whether forest department will consider making these sort of trails official, because this is also will enhance benefit to the locals from that area, because there is a lot of potential. Ata ekuch Dudhsagara line lagta speaker sir. So whether this will be considered in whatever meeting is there, so that the people who are really dependent on that activity there will benefit in other trails also, like horse trails can be done, walking trails can be done, and officially by the forest department, which I think they are competent enough to understand and do it. आता illegally खूप लोक करतात स्पीकर सर, but let it have legal sanctity अशें हांव विचारता स्पीकर सर. This is my सगळ्यो question. गोष्टीचो प्लॅनिंग चालू आसा. हिंटरलँड टुरिजम, वायल्ड लायफ टुरिजम सब्जेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी. हांव एक गजालीक सांगता, एनवायरमेंट आनी कॉमर्स हाजो एक बॅलन्स जावचो पडटा. ही आतां स्थिती जाल्या पळय ही ग्रीड हांव म्हणटा. लोभ मराठीन ताका शब्द वापरलो वता. मेळटा बिझनेस मरे धांव मार उडी. 2 जाण आनीक 2 जाण एक गाडी घेतल्यार दुसरी गाडी घे, तिसरी गाडी घे, चवथी गाडी घे. चड आनी चड खावपाची जेन्ना प्रयत्न जाता पळय तेन्ना एक एकदां अडचण निर्माण जाता. आमी ताचें सोल्युशन काडटा पण हांव ताचे बरोबर सोल्युशना बरोबर काही वखदां काडची पडटलीं. चड गोड खाल्यार डायबिटीज जाता. तशेंच हांगाय जालां चड तीख खायत जाल्यार अल्सर जावंक शकता. सो दीस इज ऑल्सो सिमिलर प्रॉब्लेम. पण तूं म्हणटा तो बरोबर आसा. वी वील आयडेंटिफाय अदर एरियाज अँड लिंक इट विथ द सर्कीट. हांवें जो पयलींच शब्द वापरलो सर्कीट करता म्हणून, तें सर्कीट एक्चुअली हांवें 2004च्या हातून डिक्लेअर केल्लें आसा तें हांव एक्टिवेट करता. आय एम सिटींग विथ देम टू वर्क इट आउट. वी वील एक्टिवेट दॅट सो दॅट मोर डिस्पर्शन. बट एट द सेम टायम जे लोक वायल्ड लायफा मुळे तांचे बिझनेस गेल्या, जांच्यो एक्टिविटी डॅमेज जाल्या, तांकां कितें तरी म्हणजे सावड्डे आसत, सांगे आसत,
कुडचड्याचे थोडो एरिया आसत ह्या भागान किंवा सत्तरी आसत ह्या भागान लोकांचे लिवींग गेल्ले आसा तांकां थंय कांय करपाक येना तांकां हे ऑल्टरनेटीव धंदे वेवसाय उपलब्ध जावंक जाय हाची काळजी घेतले.